जेजूक पातकां बोगसूंक पदवी दिल्ली आसा म्हणून आयज आमी ठामपणी मनांत धरया. आमी तर ताका मागलें, सायबा म्हजी पातकां बोगोस, रोखडोच तो बोगशिता. पातकां बोगसुलीं आसा पूण कितें जाता, पातकाची आठवण मनांत उरता. आनी हे परी देव तर आमकां पोत्तून पातकान ओडून घेता. हाका लागून म्हाका देवान अशें दाखयल्लें की हिंची चिंतना भावना आमच्या मनांत आयली ती सगळी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय, करीत रावंक जाय. आनी हें आमकां सांती नासान दाखयल्लें आसा त्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायज मध्ये. बोगोर बोगोर ती ओपीत रावात, कित्याक भितर ती रुजलेली आसात. ती हळू हळू एक ना एक काडीत आसा आमी, म्हणजे पावडो एक ना एक ताचो लेयर जो आसा तो. आतां आमी एक गोर पर्यंत साफ करीत तर बोगोर बोगोर साफ करता आनी साफ आसतलें. करूंक ना जाल्यार खूब पाटी आमकां तें साफ करचें पडटा, कित्याक इतलो मेव तिचो सारको गच भरलेलो आसा. ते भाशेन आमचें जिवीत. जितलें आमी जेजू सवेंत सगळें काडून दवरता, भितर आमी नितळ निर्मळ जावंक लागतल्या आनी चड वेळ लागचो ना. पूण ती रुजलेली आसात तर भरपूर वेळ लागता. आनी एक कितें जाता, जेवचार आमकां बेश्टोच बांदून दवरता आनी ती मागीर बोगोर बोगोर सुटका मेळिल्ली आसा पूण तेंच घुंवता आमचे मदें. हे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम जाता, मानसीक प्रॉब्लम. तर हे भाशेन जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना तो रोखडोच आमकां बक्षिता. आनी जी चिंतना भावना आठवणींनी येतात ती आमी ताचे सरीन धरूंक जाय. आनी ताका लागून हांवें तुमकां सदांच म्हणलां, जेजूच्या नांवांत सगळें भायर काडीत रावात आनी आमी भितरल्यान शांत जातले. शांत जालें म्हणजे कितें, जेजूच्या कोटान आमी जियेता. तो शांत, ताची शांती तो आमकां दिता. तो आमचे कुडींत आसा आनी आमकां शांतीन अणभव मेवलो की ना, आमी ठामपणी जाणा की आतां आमी जेजूच्या ताब्यांत जियेता म्हणून. आनी हे भाशेन आमी सगळोच आमचो वेळ सारूंक जाय. कित्याक भायल्यान पातकां आसात पळय ती आमकां आपले सगळें ओडून घेतात. ताका लागून दुसऱ्यांची चिंतना भावना चाल आसा ती बी आमी जेजू सगळें धरीत रावंक जाय. आनी हे भाशेन मारिया गोरेठीन दवरली, तिका ती जेजूच्या मोगान आसलेली म्हणटच जेजूचो मोग तिचे सगळो वावर करतालो. ती आपल्या भाव भयणांक सगळी मदत करताली. कोमयां घेतल्या उपरांत ती इतली पयस चलोन वेताली कोमयां पोत्तून घेवपाक आनी कुमसार जावपाक. पातकां जियेताली पूण हो आलेसांद्र पळय आसलेलो तो तिचेर बलात्कार करूंक सोदतालो. तो तिका पातकान ओडटालो. तो तिचे बरोबर लैंगीक संबंद धरूंक सोदतालो आनी तिका तो ओडून घेतालो. ती ना म्हणटाली आनी हें पातक ती वचोन कुमसार करताली. आनी तितलेंच न्हय, कितेंय तो तिच्या मनांत आयलां वायट वो अशें करता म्हणून तर तेंय बी कुमसार करून ती हे भाशेन जेजूच्या कोटान रावताली. ताणें मागीर तिचो खूण केलो आनी घरान ताका सांगलें ताका बोगशी म्हणून. आनी तिणें ताका बोगसणें दिलें. मेली ती, पूण वय तिच्या सांतपणाच्या दिसा सारको परिवर्तीत जावन तो थंयसर आसलेलो आनी ताकाय मागीर ती सुटका मेळ्ळी. तर म्हज्या भयणीन भावनो, आमी आमचेच पासत जियेना. जेजू सगळें जियेली की ना आमी दुसऱ्यांच्याय पातकां पासत वावुरता, तांकांय तातूंतली सुटका दिवचें. आनी ताका लागून दुसऱ्यांची चिंतना भावना जी पातकाची आसा ती आमचेर घेवची न्ही, जेजूचेर धरून. आनी ती आमचे मदें कितें उत्पन्न करतात तेंय जेजूचेर धरून जेजू सगळें आमचें जिवीत सारया. आनी हे परी जशे भाशेन ताणें आरकाराक जेजूशी हाडलो आमी तांकां हाडटल्या आनी जेजूशी धरून तो तांची दया करतलो, तांकांय सुटका दितलो. हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक सदांच 5 मिनट रातची जेजूच्या ताब्यांत सगळें करून न्हिदात. तो मागीर वावरून आमकां सारको थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं आमी णव रोजना ताका पोत्तून एकवटान रावली की हे मागण्यांचे शक्तीन दीसभर आमी जेजूच्या एकवटान सारतल्या. तर हें घडून येवच्याक आमच्या आतां शेवटेन धरया एकूच मिनट
जेजूच्या ताब्यांत आमचे सगळें भितरलें आसा तितलें करून ताचे कोठान आमी जिवया आनी आतांच न्हय उणी करपा दिसभर आमी ताचे सगळें जिवच्याक ताचे कडेन प्रार्थना मागया.